गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मा सहज हातातील पुष्पक्षता स्वामीजींच्या चरणी अर्पण करायचे आहेत। नमन गणपतीला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला आनंदाला उत्सव तुझा घरोघरी ती मानही आनंदाला उत्सव तुझा घरोघरी मानाही आनंदाला उत्सव तुझा घरोघरी ती मानही आनंदाला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला पहिला नमन। परमपूज्य माऊलीच्या चरणकमलाक वंदन करून सगळ्यांक श्री गुरुदेव। आज आमच्या एक नवीन आरती केंद्राचे संत संघाक उदकावण जाता। संत संघ म्हणजे दर आठवड्याक जितल्या त्या गांवांत लोक आसात तितले आमचे भक्तगण आनी शिष्यगण आसात तांणी एक कडेन येवन भक्ती करपाचो 9 ते 10 एक वर सगळ्या जगभर ज्या ज्या जाग्यार आमची सेवा केंद्रां म्हणजे जे युनिट असतात तुमचे भाशेन सांगपाचें म्हणल्यार थंय 9 ते 10 ह्या टायमा भितर आमचो हो एक भक्तीचो माऊलीच्या प्रवचनाच्या थ्रू एक संत संघ आसता। आनी अशें हो संत संघ सत्तरी तालुक्यांत बिचोली तालुक्यांत मावळिंगे ह्या गांवांत सागर कुळेकर हांच्या अंडर आज आमी चालू करता। फालच्यान 9 ते 10 वरांचेर हो संत संघ चालू जाता। ताजे खातीर पूर्व तयारी म्हणून आज तो फोटो माऊलीचो व्हरून थंय प्रस्थापीत केलो जातलो। ताजी विधिवत पुजा केली जातली, थंय आरती आसतली, महाप्रसाद आसतलो। हे सगळें जावन फाल्यां ह्या सत्संगाचो यजमान सत्संगाचो जो पळय यजमान आसा तो फाल्यां हो संत संघ चालू करतलो। आमच्या प्रत्येक आठवड्याक प्रत्येक संत संघाचो यजमान हो वेगळो वेगळो आसता। काही जाग्यांनी मंदिरामध्ये हो संत संघ जाता आनी काही ठिकाणी प्रत्येकाच्या घराक हो संत संघ सुवाळो जाता। महिने जाले ह्या गांवांत एक भक्तगण घेवन आमी हांगा आरती सुरू केल्ली आनी माऊलीच्या आशिर्वादान आयज हांगा 100 ते 150 लोकांची उपस्थिती जाल्ली आसा। आनी तांकां खरेंच आमी एक साद्या आनी सोप्या गुरू माऊली सांगता, जगद्गुरू माऊली सांगता की साद्या आनी सोप्या मार्गान तांकां ह्या भक्ती मार्गान हाडपाचें। आयज धांवपळीचो युग जाला आनी युगान कोणाक भक्ती करपाक आमच्या हिंदू धर्मान तर थोड्यांक टायमूच मेळना आनी ताका लागून माऊलीन एक दीस आरती करून आयज 10 म्हयन्यान हांगा 150-200 लोक जमले आनी आतां फाल्यां ताजो उत्सव जावपाचो, संत संघ सुरू जावपाचो। आनी ह्या गांवाचें नांव म्हणजे सातेलकर वाडो, मावळिंगे आनी तालुका बिचोली। ह्या गोंय राज्याच्या सगळ्यांच्या आमच्या सहकार्यान फाल्यांच्यान हांगा संत संघ सुरू जातलो। आज आमच्या मय मतदारसंघातल्या मावळिंगे ह्या पंचायतीन क्षेत्रांत आणि देवीच्या सातेरी देवीच्या ह्या प्रांगणात समस्त भक्तगणांच्या सहवासान आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे साक्षीत आमच्या ह्या मय मतदारसंघातल्या मावळिंगे पंचायतीन देवाचे जगद्गुरू ब्रह्मेशानंद जगद्गुरू नरेंद्रनाथ महाराजांचे आयज आगमन म्हणजे त्यांच्या प्रतिमेचे आगमन करून आमच्या ह्या वाठारांतल्या भक्तिभावान ह्या भक्तांनी आयज ह्या नवीन संप्रदायाचे हांगासर उक्तावण करपाचें थारायल्लें आसा आनी तें उक्तावण आमच्या ह्या संप्रदायाच्या लोकांनी समस्त फुडें सरून आमच्या ह्या सातेरी देवीच्या प्रांगणान घडोवन हाडलेलें आसा। ह्या क्षणी हांव ह्या सगळ्या समेस्त आमच्या भावीक भक्तांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी जगद्गुरू नरेंद्राचार्य स्वामी महाराज त्यांच्या फाटीं सदैव रावतले असो आशीर्वाद त्यांचो मेळटलो अशी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता। जगद्गुरू
नरेंद्रनाथ महाराजांचो आशिर्वाद सबंद जनतेचेर आसाच. पण आयज म्हाका खुशी दिसता की आमच्या मय मतदारसंघांतल्या अन्य ज्या भागांत जशे आमचे भावीक भक्त आसा, नार्वे आसा, मय आहा, चोडण आहा, तशेंच आयज ह्या मय मतदारसंघांतली जी बावळिंगे पंचायतींतले सुद्दां भक्त ह्या संप्रदायाक जोडल्या म्हणून हांव तेंचे सगळ्यांचे मन काळजांसून अभिनंदन करता. आमच्या ह्या सातेरी देवस्थानाचे अध्यक्ष शशिकांत गांवकर आमच्या बरोबर आसा. सगळे ग्रामस्थ मेळून आयज हो उत्सव मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयता. सगळ्यांच्या वतीनसून हे आयज हांगासर पूजन जालें. ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी आयज देवाची प्रतिमेचें पूजन केलें आनी मोठ्या भक्तिभावान हे दिंडीच्या गजरान हो मोठो उत्सव हांगासर साजरो जायत आसा. सगळ्यांक पुन्हा एकदां ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. सुंदर